आजची मिटींग घेवपाचें कारण म्हणल्यार अशें की आज आमचे जे 15 दीस आमी दिल्ले कोकण रेल्वे ऑथॉरिटी मनीस जो आयिल्लो ताका दिल्ले की 15 तारीख म्हळ्यार वाट पळयतले आमकां कितें तरी रिप्लाय जाय आनी आज म्हळ्यार तांचो रिप्लाय कांयच आयिल्लो ना म्हणटरी आमची बसून आमी फुडें बाबा कितें करया कितें डिसिजन घेवया कितें एक्शन करया त्या खातीर आयची मिटींग आपयली ताजे मात अशें जालें की कालच आमी वॉट्सॅपार पयलें कोंकणीन पळयलें की काणकोणची जी BJP मंडळ आहा ताणें एक एप्लिकेशन आमच्या सभापती कडेन दिलां आमच्या आमदारा कडेन दिलां की कोकण रेल्वे जे आसा ते स्टॉप काणकोणांत घेवपाक आनी ताणें हें करतना एक म्हाका वायट दिसता सांगपाक की जे काणकोणचे पयलीं सावन जे सिनियर सिटीजन आसले आमचे की कोकण रेल्वे थांबोवची म्हण काम करताले तांकां मागीर बाकी मेंबर जॉयन जाले बाकी पार्टी जॉयन जाले पूण पार्टी लेवल एज्युटेशन नासलें हें फक्त आसलें की आमकां काणकोणकारांक रेल्वे थांबलीच जाय त्या वेळार सगळ्यांक विश्वासान घेवन सगळ्यां कडच्यान एक मागणी घेवन आमी सभापतीन दिल्ली वचपाचें आनी तें आमची प्रपोजल मांडपाचें तरी पूण बरें आसा काणकोणा म्हणटात ते अशे लोक आसात की खंयचें आंदोलन फुडें व्हरत ते फाटीं सरनात अनेक आंदोलन काणकोणांत जाल्यात काणकोणकार साक्षी आसात आनी संपूर्ण गोंय साक्षी आसा ह्या काणकोण रेल्वे खातीर काणकोण हे कोकण रेल्वे खातीर काणकोणकारांनी कितलो त्याग केला हें सगळी गोंयची जनता जाणा कितें कशे प्रकारचें आंदोलन केलें कशे प्रकारच्यो आमी रास्ता रोको केलें जेल बरोव केलें आमकां अरेस्ट करून गेलो हे सगळे आमी त्रास काडले आसात आनी परत एकदां कोंकण रेल्वेन आमचे तो प्रसंग हाडनयो अशें आमी कोंकण रेल्वे कडेन मागतात आनी तांकां देवान सद्बुद्धी दिवची की हे स्टॉप आमकां दिवपाक विचार भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ करपाक लागले म्हाकाय थंय बरें दिसता आनी हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की तांच्या हे जे लेटरार खंय तरी तातूंतल्यान जर हो विशय जर सुटावो जाता हो विशय सुट्टा जाल्यार आमकां सगळ्यांक तातूंतली खुशी जातली आनी हांव मागता देवा कडेन तांचो विशय हो सुटचो पण एट द सेम टायम जर तांकांय सांगपाक सोदता की जर हो विशय तातूंतल्यान सुटलो ना जाल्यार येयात आमी बरोबर काणकोणकार म्हणून जेन्ना एकठांय जाता जाल्यार खंयचेय प्रश्न आमी सुटावे करून काणकोणकार घेवपाक शकता हाजो प्रत्यय आमी हाज्या पयलींच्या कितल्याशा सरकारांक दिल्लो आसा आतांय आमी तो दिवपाक शकता एकठांय येवया एक आंदोलन आमी ऑलरेडी ताजेर सरान सांगला त्या भशेन काम चालू आसा जनसंपर्क चालू आसा लोकांक मेळप चालू आसा आनी प्रत्येकाचो रिस्पॉन्स असो आसा की आमकां हो स्टॉप जाय काणकोणाचो पळय रेल्वे ट्रॅक गेला तो बऱ्या कश्टांतल्यान त्रासांतल्यान आनी खूब जाणांच्या सॅक्रिफायसल्यान गेल्लो आसा ट्रॅक ह्या रूट ह्या काणकोण म्हालांतल्यान वयची म्हण आमच्या सिनियर सिटीजनांनी खुबशे त्रास भोगले आसात तातूंत भितर पडले आसा खंयचेय बसले आसात आनी बाकीचे आमचे लोकांले बी जमनी कशी केला तो तुमकां खबर आसा खंयचे भाव केलें आतां बी तुमी झगडपाचें सादें एक रेल्वे स्टॉपा खातीर कितें करपा पडटा कितें कॅबिनेट अप्रुवल घेवपाक जाय मिनिस्ट्री अप्रुवल घेवपाक जाय कितें सादी गोश्टी 2 मिनटांचें काम रेल्वे स्टॉप दिवपाचें आज ही परिस्थिती खंय हाडून पावल्यास पळय आज ह्या आंदोलन खरें म्हळ्यार हे आज ह्या लोकांक सिनियर सिटीजन कित्याक मुखार चला ते त्या फुडले जनरेशनाक हे रेल्वे स्टॉप समज ना जाल्यार कितें त्रास जातलो म्हणटा खबर आसा की आज ह्या रेल्वेक लागून कितलेशे पेशंट लोक मेंगलोर वयतात उडपी मणिपाल वयतात मुंबय वयतात कितलेशे आमचे यात्री आसा पळय ते शिर्डी वचपा खातीर वालंकानी वचपा खातीर ह्या रेल्वे यूज करतात आमचे कितलेशे बिझनेसमॅन कितलेशे गुड्स पळय ते ट्रान्सपोर्टाचे सोय बी तांकां हांगून पडटा मागीर कितली इकनॉमी आमची ग्रोथ जाताली आज इकनॉमी आमगेलो थोडे गेल्लो आसा हे बरोबर आज आमी नवो एअरपोर्ट जावन मोपा एअरपोर्ट जावन आज आमचे खुबशे टुरिजम जे सावथाक आनी मध्यभागी देंवताले त्या वटेन येवपाक लागला आज आमचे रस्ते पसून सारके ना एक रेल्वे ऑप्शन आसले रेल्वेन आमकां कितलो टुरिस्ट मेळ्ळो तो आज आमचो बंद पडपाक आयला पयलीं जवळ जवळ 1 वर्स जालें गेल्या जानेवारी ऑन बिहाफ ऑफ सिनियर सिटीजन आमी कारवार गेले कारवारच्यान मागीर आमी परत सगळें हे करता ताणें कितें सांगलें की लोकल MLA तुमी कॉन्टेक्ट करा तेंच्यान तें काम जातलें म्हणून थंयच्यान आमी हांगा गेले थंय गेले जाल्यार तो म्हणपाक कितें आमी लॅटर करता लेटर सगळें तें लेटर तुमकां खबर आसा कसलें लेटर पाहिजे गोंयचें तें लेटर दिलें तें रिप्लाय ताका तेन्ना नेगेटीव आयलो ताजे नंतर म्हाका कितें केलें आमी हें म्हणलें पळया आतां कितें जातलें हे आमी अशी हें केली कांयच उपाय ना ताका आमचे लोक कितलेशे हिंगच्यान हिंग वयताले एवरी फ्रायडे आमची केरला वयताले डिवायन रिट्रीटार
क्रिस्तांव बांदव तेमकां ती ट्रेन आयज मेळना तेमकां हिंगच्यान मडगांव वयचें पडटा आमी सांजेचे 8 एक मचकंदा ट्रेनच्या बॉम्बे वयताले सकाळ फुडें बॉम्बे पावतले आमची कितलीशी कामां इजी जातली आयज ती ट्रेन आमकां ना सो काणकोणकारांनी इतले व्हडले सॅक्रिफायस केले इतले तेमी जमणी दिले सगळी केली आनी आयज काणकोणकार आतां वाटे कितें पडले काणकोणचो हो प्रश्न फक्त टुरिजम सेक्टरात ना काणकोण एंटायर काणकोणची जी लायफलायन म्हणटा त्या चलता हेजेर आसा कित्याक आमकां आयज मडगांव वयता जाल्यार बसीन वयचें पडटा आयज जर आमचे कडेन ट्रेन आसली आमचे खुबशे लोक आतां वयता ट्रॅवलिंग करता पूण जी आमकां टुरिजमाचेर जो इम्पॉर्टन्स आसा पळय ती आमकां चडशी हेजेर आसा डिपेंड आसा कित्याक आमकां केरला टुरिस्ट येताय मेंगलोरसान बेंगलोर येता बेंगलोरसान मेंगलोर येता मेंगलोरसान गोवा ट्रेन जेन्ना चालू आसलेली तेन्ना आमकां जायते ट्युरिस्ट आमकां सकाळीं येताले ते आमकां ट्युरिस्ट मेळटाले लोक रेल्वे स्टेशनार ह्या स्टॉपार देंवन पालोलें येताले आयज तोच ट्युरिस्ट मडगांव देंवता आनी तो परतून येवपाक टॅक्सी तांकां आनी चार्ज पडटा म्हूण ते कोलवा आनी ते सायडीच्यान वयताय हे रेल्वे स्टेशन हे स्टॉप बंद केल्ल्यान आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता आनी बिजनसाकूय खूब आमकां इफेक्ट जाला